हें एकूच काम केलें की भारतीय जनता पार्टी विरोधांत उलयलो, डेव्हलपमेंटा खातीर उलयलो, एक हॉस्पिटलाची मागणी केली आनी लज दिसपाक जाय आशिल्ली भारतीय जनता पार्टीक अशा मागणे खातीर ताका फॉर अंडर वन पर्टिक्युलर एक्ट ही इज बीन अरेस्टेड वीच इज अगेन्स्ट टेररिस्ट. म्हणजे आज अशी परिस्थिती हा भारतीय जनता पार्टीन करून दवरल्या की जो भारतीय जनता पार्टी विरोधान उलयता, जो रास्त मागण्यो करता, तोय टेररिस्ट काय म्हणून असो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. And why is this scare tactic being used against only AAP leaders is a big question. I think Bharatiya Janata Party needs to answer this question and the nation needs to know. All over India लोकांक कळपा खातीर आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले की गोंयकारांकूय कळपाक जाय कशे तरेन आम आदमी पार्टीच्या लिडर्सांक टार्गेट करता फॉर डिमांडींग समथींग वीच इज व्हेरी एसेन्शियल एज फार एज पब्लीक हेल्थ इज कन्सर्न. बाकी तुमकां वाल्मिकी बाब सांगतलो. नमस्कार. जशें दोतोरान सांगलें, फाटल्या वर्सा जेन्ना जम्मू काश्मीराक खूब वर्सां नंतर इलेक्शन जालें, तातूंत डोडा मतदारसंघांच्यान आम आदमी पक्षाचो पयलो आमदार निवडून आयलो. तांचें नांव मेहराज मलीक. फाटल्या वर्सांच्यान आज पर्यंत मेहराज मलिकान लोकां खातीर खूब काम केलें. एसेंब्लीनूय आनी रस्त्यारूय ताणें इश्यूज लोकांचे रेज केले आनी त्या खातीर लोकांचे इश्यू रेज करता म्हणून भारतीय जनता पार्टीन आज ताजें तोंड बंद करपाक, जशें दोतोरान सांगलें, पब्लीक सेफ्टी एक्ट हाज्या अंडर ताका आज अरेस्ट केल्लो आसा. नाव मेहराज मलीक इज द फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव इन ऑल ऑफ इंडिया. काश्मीराकूच न्ही, देशान खंयच्या सुद्दां दुसऱ्या राज्यान सुद्दां खंयच्याच MLAक अरेस्ट करूंक ना केन्नाच अंडर पब्लीक सेफ्टी एक्ट. आनी जशें दोतोरान सांगलें, अकॉर्डिंग टू द लॉ खंयच्याय आमदाराच्या अगेन्स्ट जर कसलें लिगल एक्शन घेवंक सोदता तूं, एस्पेशली समथींग लायक अरेस्ट, जाल्यार त्या लेजिस्लेटीव असेंब्लीच्या स्पिकराचें परमिशन घेवचें पडटा. काल जम्मू काश्मीर असेंब्लीच्या स्पिकरान सांगलें आपल्या कडेन कोणूच परमिशन घेवंक सुद्दां येवंक ना. आपणें दिवपाचें तर सोडूच, परमिशन घेवपाक सुद्दां येवंक ना. आनी दीस इज अ क्लियर केस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर बाय द भारतीय जनता पार्टी. कित्याक जम्मू काश्मीर तुमी जाणा सगळे, इट इज अ युनियन टेरिटरी आनी लॉ अँड ऑर्डर जे आसा ते डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या होम मिनिस्ट्री वीच इज बेसिकली अमित शाह हांच्या अंडर येता. आनी पब्लीक सेफ्टी एक्ट म्हळ्यार हो इतलो स्ट्रिंजंट एक्ट, म्हणजे समबडी कॅन बी हेल्ड इन प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन विदाउट ट्रायल. ताका खंयच्याच कोर्टान पेश करपाची गरजूच ना. ताका 1 वर्स पर्यंत तूं जेलीन दवर, जायते कर. दिस इज यूज, जशें दोतोरान सांगलें, दिस इज यूज फॉर हार्डकोर टेररिस्ट. म्हणजे इफ दोज पीपल आर लेट आउट इन द सोसायटी, देर कूड बी अ म्हणजे थ्रेट टू पब्लीक ऑर्डर किंवा देर कूड बी अ थ्रेट टू द स्टेट. असल्या लोकांक ह्या कायद्याच्या अंडर भितर घालतात. आनी आज एका लोकप्रिय लोकांनी निवडून हाडिल्लो जम्मू काश्मीराच्या आमदाराक ह्या कायद्या अंडरान भितर घाल्लो आसा. म्हणजे वॉट भारतीय जनता पार्टी आनी अमित शाह इज सेईंग इज दॅट मेहराज मलिकाक जर आज जेलींच्यान भायर दवरलो, ताका फ्री सोडलो, जाल्यार देर इज अ थ्रेट टू पब्लीक ऑर्डर. लोकांक मेहराज मलिका कडल्यान धोको आसा अशें अमित शाह म्हणटा. द फनी पार्ट इज, काल जेन्ना ताका अरेस्ट केल्ला तेन्नाच्यान डोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीत न्ही, सबन काश्मीर भर लोक, पब्लीक हेज कम ऑन द स्ट्रीट in support of Mehraj Malik. So how are you saying that you are protecting the public from Mehraj Malik when today the public is on the streets of Jammu and Kashmir demanding that Mehraj Malik be released? कित्याक तांकां खबर आसा तांच्या हक्का खातीर कोण लढला. तो अमित शाह लढूंक ना. अमित शाहन वर्साची वर्सां तांचो हक काडून घेतला. Mehraj Malik fought for their rights, and that is why today the public of Jammu and Kashmir is on the streets asking for Mehraj Malik to be released. ही आज विटंबना चल्ल्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराच्या अंडर. तर सांगपाचें म्हळ्यार, बाय एनफोर्सिंग दीस एक्ट, BJP हॅज नॉट हेल्प द पब्लीक ऑर्डर. दे हॅव क्रिएटेड अ पब्लीक डिसऑर्डर सिच्युएशन
बाय अरेस्टिंग अ व्हेरी पॉप्युलर MLA. आनी म्हाका दिसता जशे बाकीचे कायदे ताचो दुर्वापर करता अमित शाह, तसोय this Public Safety Act is being used as nothing but a party safety act. भारतीय जनता पार्टीक सेफगार्ड करपा खातीर, कित्याक भारतीय जनता पार्टी आज भियेल्ली आसा. आज देशभर कोण आवाज वयर काडटा भारतीय जनता पार्टी अगेन्स्ट, विदाउट फियर, विदाउट गेटिंग सोल्ड, विदाउट गेटिंग कॉम्प्रोमायज. एकूच पार्टी आसा, ती म्हळ्यार आम आदमी पार्टी. आज गुजरात, गोवा, दिल्ली, पंजाब आनी जम्मू काश्मीर इतल्या राज्यांनी आमचे आमदार आसा. आनी सगळ्या राज्यांनी तुम्ही पळयला आमच्या आमदारांक कितले त्रास केल्ले आसा. सो वी कंडेम दीस ॲक्ट बाय द BJP. आनी तुम्ही पळयला फक्त आतां 95 MLAs आसा जम्मू काश्मीरान, फक्त एक आम आदमी पार्टीचो MLA, ताकाच अरेस्ट केल्लो आसा. बाकीचे इतले पार्ट्यांचे MLA आसा, कोणाकूच कांयच त्रास जायना. काँग्रेसीचे सुद्दां 6 आमदार आसा थंय, तांकां कांय त्रास जायना. फक्त आम आदमी पार्टीक तुम्ही कित्याक टार्गेट करतात? बिकॉज BJP इज स्कॅर्ड ऑफ ओनली आम आदमी पार्टी. बाकीच्या सगळ्यांक ते सेटल करूंक जाणा कशें ते. आम आदमी पार्टीक कशेंच तांचो आवाज ते दामूंक शकना, कित्याक हो लोकांचो आवाज. आमी आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री जावपाक येवंक ना. आमी आमचो राज्य वाचोवपाक आनी आमचो देश वाचोवपाक आयिल्ले आसा, आनी लोकांची कामां करपाक आयिल्ले आसा. अँड दॅट इज वॉट भारतीय जनता पार्टी फियर्स अबाउट आम आदमी पार्टी. सो वी कंडेम दीस ॲक्ट एज, म्हणजे आज PSA मेहराज मलिकाचेर घालूंक ना, आज PSA डेमोक्रेसीचेर घाल्ला अशें आमकां दिसता. इट इज अ कंप्लीट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आनी हें फक्त आमीच कंडेम करिना, जम्मू काश्मीराचो जो नॅशनल कॉन्फरन्स सरकार आसा, तांचे चीफ मिनिस्टर, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी बाकीचे सगळे MLAनूय दे हॅव कंडेम्ड दीस एक्शन बिकॉज इट इज टू मच. एका लोकप्रिय आमदाराक to be arrested under such a stringent law where he can be held and his voice can be suppressed for up to a year without trial. I think this is a complete sign of fear of Bharatiya Janata Party, of the Aam Aadmi Party. What is the action that you are taking as a party in Jammu and Kashmir regards to this? Because you said that he was wrongly arrested, speaker Gyuna. So what you are doing there? नाही, पण आता बेसिकली लिगल रिकोर्स इज फर्स्ट थिंग, बिकॉज लिगल रिकोर्स करचा पडटलोच आमकां. कितें आसता तो, दीस इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्युशनल. आमी आजकाल लिटल बीट ऑफ हें पळयलां की कांय बेल हें आसता, इश्यूचे डील करता आसतना सुद्दां कांय ऑर्डरी अशे तरेन आसा की people are being treated differently by the courts also, and it's unfortunate that somehow there is some kind of political interference which is seems to be coming into judicial process, and which is also little disturbing as a lawyer, also as a politician. For me it is very disturbing to see this. Of course legal recourse हो एक आसा, पण आयज तुवें काश्मीरान कितें चल्लां तें पळयत जाल्यार डोडा डिस्ट्रिक्टाचे जे लोक आसात, he is a very popular MLA and he won on his popularity, party's popularity there. So पार्टीची पॉप्युलॅरिटी काश्मीरानूय वाडपाक लागल्या. सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना काश्मीराक स्पेशल स्टेटस काडलो आनी स्टेट डिक्लेअर हे करपाचो जालो, तेन्ना सांगिल्लें की आमी डेमोक्रेसी हांगा सेटअप करपाक मेळटा, इट वील बी गूड फॉर डेमोक्रेसी. बट द व्हेरी एक्ट ऑफ BJP टुडे इन काश्मीर शोज द अनडेमोक्रेटीक मॅनर इन वीच थिंग्स आर मुव्हिंग. मातशें ताका सांग, आनी एक इम्पॉर्टंट पीसी घेता आमी, कितें तरी इश्यू जाल्या. आसूं लायव्ह आसूं, हांव परतो वतलो. आय एम जस्ट गेटिंग टू नो अबाउट इट. इज समथींग व्हेरी सिरियस दॅट हॅज हॅपन्ड. सो मातशें ताका सांग राव म्हणून. I will just go take the data and come back for that PC also. आनी तुमचे कितें प्रश्न आसात? जाता सगळ्यांचेर प्रेशर येता. म्हाका तांणी दोनदा हांगा प्रयत्न केलो. एका तर फेल केसीनूय घाला म्हाका, एक दोनदा आनीक तांणी म्हाका परत अरेस्ट करपाचो म्हाका ट्राय केलो. सो होल थिंग इज टू प्रेशरायज द लिडर्स, की तुका मागीर दिसता की हें कित्याक जाय, झक मारो BJPन गेल्यार बरो म्हणून. कारण सफेदी की चमकार BJP, तो मागीर चोर आसूं, लुटेरो आसूं, तो खुनी आसूं, डेकॉयत आसूं, रेपिस्ट आसूं. If you want to come out clean without being facing the trial, जाल्यार तूं BJPन वचपाक जाय. कारण हे आमी माविनाच्याय टायमार पळयलें, माविनाक एक्यूज करपी BJPचो टॉलेस्ट लिडर ऑफ इंडिया मनोहर पर्रीकर भाई. आज अशी परिस्थिती आसा की इन दॅट ट्रायल ऑल्सो there were certain applications which were made to amend the sections. Yet 2025 म्हणजे हायकोर्टान जी ट्रायल प्रोसीड करची म्हणून जी ऑर्डर केल्ली,
ती खंय तरी ट्विस्ट करपा खातीर जेन्ना ट्रायल चलताली जाल्यार मशिनरी इट्स सिम्स टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द ट्रायल व्हेरी डायल्युटेड आनी ताचो रिजल्ट आमी ते पळयला. ना जाल्यार एक येदे व्हडल्या चीफ मिनिस्टरान जेन्ना स्टेटमेंट केल्लो की हें सामकें व्हडलें प्रकरण म्हणून, सडनली BJP फील्स इज नॉट एनी इशू बिकॉज आज तो तांचो लिडर जाला म्हणून. सिमिलर परिस्थिती आसा, कितलेशेच लिडर आसा. कितले आसा? दिगंबर कामताचेर आरोप आसा, ताका आज ते मंत्रीपद दिता. बाबूश इज फेसिंग ट्रायल्स इन 2 केसीस. ही इज अ मिनिस्टर इन BJP. माविन गुदिन्याचेर ट्रायल चालू आशिल्ली. आय थिंक देर आर 1 or 2 more ministers against whom also some offence or something or the other is registered. पूण आज BJPन जालें की कितें जालें? I have said it again and I am again saying it that आज गंगा जी आमी म्हणटा जातून नाल्यार पाप धुले म्हणटा पळय, आज गंगेन सुद्दां लज दिसता आसतली की आपूण कितें जितल्या लोकांची पापां धुवना पळय ती आज BJP धुता म्हणून. दीस इज अ फॅक्ट. गंगेक सुद्दां दिसता आसतलें आज हें की आमी जितली पापां धुवना तितली BJPन केल्यार धुता म्हणून. आणि दॅट इज द होल थिंग. पाप करू ना करू, एक्यूज सम लिडर फॉर अंडर फॉल्स प्रिटेक्स्ट, पुट प्रेशर ऑन देम. कांय ना जाल्यार तांचेर ईडी कर, तांकां CBI रेड कर, कितें कर. दॅट इज बिकम एनीवे बिकम अ टूल फॉर BJP टू यूज अगेन्स्ट ऑपोजिशन लिडर्स. आनी तांकां मागीर प्रेशरायज कर, मागीर लोक फॅमिलीक भिवून हें तें करून मागीर तांकां वता आनी मागीर देन यू आर व्हायटर देन व्हायट. इज अ न्यू कलर ऑफ BJP, व्हायटर देन व्हायट, हावेवर वर्स्ट criminal you are. I only request you after this PC to just wait. There is something that has come up. I will take 5 minutes to understand what has happened and I'll come back to you.